जरा हटकेच्या आयच्या भागात आपल्या समस्त पळोवप्यांक मनापासून येवकार। श्रावण हो पवित्र असो म्हयनो। ह्या म्हयन्यान भरपूर सण आमी साजरे करतात आणि ह्या सणांनी आमच्या बायलांचो सगळ्यांचो आवडीचो सण म्हळ्यार मंगळागौरी। मंगळागौरीच्या निमतान सगळ्यो बायलो एकठांय येतात, उपास दवरतात, वेगवेगळे खेळ खेळटात, फुगड्यो घालतात। मंगळागौरीचे निमित्त साधून आज आमी आयल्या मडगांव शांतीनगर हांगासर आणि आमचो आयचो मंगळागौर स्पेशल भाग रंगतलो तो हांगासर आशिल्ल्या श्री देवी शांतादुर्गा हांच्या मंडपान। आमचे सगळ्यो इश्टिणी आमचे आतुरतेन वाट पळयतात, तर आमी भितर वचुया आणि सुरवात करूया आमच्या आयच्या भागाक। पळयत रावात आमचो आयचो जरा हटकेचो स्पेशल भाग मंगळागौरी स्पेशल भाग। नमस्कार। नमस्कार। हांव तुमकां शांतादुर्गा देवस्थानाच्या वतीन आज मंगळागौरीच्या जागोर प्रोग्रामाचें स्वागत करता। थँक्यू, धन्यवाद। काय म्हणता सासूबाई? काय म्हणता सासूबाई? माझी जीन्स काय ग झाली? काय ग झाली? आईला आवडली, माहेरी दिली, माहेरी दिली। अगं सुनबाई, काय म्हणता सासूबाई? अगं सुनबाई, काय म्हणता सासूबाई? अगं सुनबाई, काय म्हणता सासूबाई? सासू बोलावते, बरं करीते, सासू बोलावते, बरं करीते, राशीला कैसी, राशीला कैसी, हे बोलावतात, बरं करीता, हे बोलावतात, बरं करीता, राशीला कैसी, कुर्ची राशीला कैसी, श्रीदेवी शांतादुर्गा हांच्या पांयाकडे आमी आयच्या मंगळागौरी स्पेशल कार्यक्रमाक सुरवात करता। आमचो आयचो भाग सगळ्यांक खबर आसा, मंगळागौरी स्पेशल। आणि मंगळागौरी म्हणलें काय ना, सगळ्यांक अशी एक भितरल्यान एक उमेद येता कितें तरी वेगळें करून दाखोवपाची आणि हांगा सगळ्यांनी कितें ना कितें वेगळें ठरोवनूच आयला आसतली, पण आमचे जे प्रश्न आसा ते खरेंच वेगळे आसात। सुरवात करता आमच्या फुगड्या रावंडाक। फुगड्या रावंडाचो प्रश्न जो आसतलो वो आमचो पयलीं कॅप्टनान उत्तर दिवचें पडटलें। सो ताच्या पयलीं आमी टिमींची वळख करून घेवया, टीम ए आणि टीम बी। सो सुरवात करतले आमी आमचे जी कॅप्टन आसा तांची वळख करून घेऊ। नाव सांगा। मेघना कुरुंदवारकर। कितें करता तुमी? माझो स्वतःचो उद्योग आसा। आणि मंगळागौरीचे हे कार्यक्रमान आता तुम्ही सुरू केला कार्यक्रम, सो तुम्ही किती कसे पार्टिसिपेट करता? आम्ही ॲक्च्युली सगळे आम्ही घरी काम करणारे, म्हणजे घरचे काम आणि कोणी ट्युशन बिशन घेतात ते सगळे सांभाळून आम्ही असे एक ग्रुप तयार केला आणि आम्ही आता झाली 4 वर्ष आम्ही आमचं मंगळागौरीचं खेळ म्हणून एक कार्यक्रम सादर करतात। अरे वा। आणि चढ करून आमचे ते ब्राह्मण लोकांच्यात पहिली 5 वर्ष जी लग्न जाऊन जाताना ते मंगळागौर म्हणून करतात। तुमच्यात आयतार कसे करतात तसं आमच्याकडे मंगळवार करतात आणि आम्ही रातभर जागरण करता आणि आमच्या घरात असताना कर्ट्यो सुपा ते सगळे घेऊन आम्ही रातभर जागायचं आणि गाणी म्हणतात। अच्छा, म्हाका दिसता ही मंगळागौरीचो व्रत सगळ्यांनी आयकला, पण हो व्रत कसो करतात, म्हणजे कितें कितें तांचे पारंपरीक तांचे प्रथा आसा ती कोणाक खबर ना आणि आमकां एक म्हाका दिसता तांची इश्टिणी कडेन आमी उलयतली तशें आमकां तांची प्रथा कळटली कशी ती। आणि कितें करता तुमी? सकाळी पूजा करतात आणि आमच्यात एक विशेष म्हणजे आम्ही सगळी त्या वशिल्या जेवणा बसताना त्यांनी उलोपणी हातानेच सांगप नाका जाय असे, म्हणजे एक हे प्रथा म्हणून म्हणजे उलोपणी। आणि रातच्या त्या कोणीच आम्ही जेविना, सगळे असे भाजीले खाता, म्हणजे उपमा पोहा उसळ असे, पण जेविना आम्ही सगळेच म्हणतो आणि रातभर जागरण करतो। स्वतः ओळख करून घेऊया आमच्या दुसऱ्या कॅप्टनाची। नाव सांगा। नमस्कार, मी तृप्ती सागर डवन, मडगाव रावता। ओके, तुम्ही कितें करता? मी बिझनेस वुमन। सो तुम्ही कशी साजरी करतात मंगळागौर? मंगळागौर म्हटलं की एक सून आणि सासूचं एक असं घट्ट ऋणानुबंध बनतं असं म्हणतात आणि 16 वस्तूंचं खूप महत्त्व आहे मंगळागौरीला। म्हणजे 16 लवंग पूजा जे करतो ना त्या पूजेत 16 सुपारी 16 लवंग 16 पानं आणि असं करून महादेवाची एक पिंड तयार करून त्याची पूजा, लिंग तयार करून त्याची पूजा केली जाते।
आणि सासूरवाशीन जी असते सून तिची पहिली 5 वर्ष मंगळागौर केली जाते आणि 5व्या वर्षी उद्यापन केलं जातं. आणि हे जे खेळ असतात हे खेळ तुम्ही लाईक लहानपणापासून तुम्ही पळयत आयला असतले कशे हो. करतात ते, सो आवडटा करपाक आणि कशे हांगासर कशे तुम्ही सगळ्यांक शिकयले? ॲक्च्युली आमचा एक ग्रुप आहे आणि मंगळागौर आम्ही प्रत्येक ठिकाणी जाऊन करतो. ह्या श्रावण महिन्यात खूप महत्त्व आहे. श्रावण महिन्यातले जेवढे मंगळवार येतात त्या प्रत्येक मंगळवारी आम्ही आमची टीम घेऊन जातो आणि साजर करतो. अरे वा, म्हाका दिसता खूप जाणांक खबरूय आसचे ना की अशी हांगासर ग्रुप ऑलरेडी केल्ले आसा जे मंगळागौरीच्या कार्यक्रमांक येवन थंय परफॉर्मन्स करतात, वेगवेगळे खेळ खेळटात. तुमकां कितें दिसता ते हे खेळ जे परफॉर्म करतात हे कित्या खातीर करतात आसतले? महिलांना एक असं छान प्लॅटफॉर्म मिळावं. पूर्वीच्या काळी महिलांना अजिबातच संधी नव्हती घराच्या बाहेर पडण्याची आणि माहेरी आलेल्या लेकींना किंवा सासरी गेलेल्या सुनांना बऱ्याच प्रकारांनी बंदी होती. आता तशी नाही आहे, पण त्यानिमित्ताने ह्या मंगळागौरीच्या खेळाच्या निमित्ताने महिला बाहेर पडायला लागल्या आणि सासू सुनाचं नातं कुठल्या तरी प्रमाणात घट्ट व्हायला मदत झाली. अरे वा, खरेंच खूप सुंदर विचार आसा. म्हाका दिसता आमचो जो प्रत्येक सण आसा ताच्या फाटल्यान अशेंच कितें ना कितें एक आमचो विचार आसता की सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय, उमेद हाडपाक जाय, एकामेकाचे एकठांय येतूंक एकामेकाच्या विचाराची देवाण घेवाण करतात. अशे वेगवेगळे खुबशे पारंपारीक जे आमच्यो रिती आसा त्यो अश्योच फुडें चलत आसा आनी अश्योच चलच्यो. सुरवात करता आमच्या आयच्या भागांतल्या पयल्या रावंडाक जो आसा आमचो फुगड्यांचो रावंड आणि जे कॅप्टन आसा तेंच्यांनी मुखार येवचें. ओके, उत्तर जर येता क्लॅप करपाक जाय आणि जी कॅप्टन पयली क्लॅप करतली तिकाच हांव प्रश्न विचारतले आणि कोणेच अजिबात प्रॉम्प्टिंग करप ना. ओके, देवी पुराणानुसार देवीची कितली शक्तिपीठां आसात ते पळयना. 16. उत्तर दिला 16. उत्तर चुकला हांगासर. 3.5 शक्तिपीठ आहेत. उत्तर चुकला. ओके, दोन्ही कॅप्टनाक उत्तरां येना, सो फुगोट्यो आमी खंय तरी भलते कडेन फोडुया. सो ऑडियन्साक कोणाक खबर आसा? आय थिंक 8. नो. 9 शक्तिपीठ आहेत. सांग ना 9 आहे म्हणून. 9. राव प्रॉम्प्टिंग कर नाका, हे येता. 9. 51. उत्तर दिला 51. 51 उत्तर सारखें आसा. नाव सांगा तुमचें? शर्मिला भाटे. आणि शर्मिला भाटेक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन. पयली ऑडियन्सान फुटलेली आसा आणि परत आमी आमच्या कॅप्टना कडेन वचुया आणि तांकां आमी प्रश्न विचारचे तांकां टास्क दिवया. आमचो आयचो कार्यक्रम जो आसा हो मंगळागौरी स्पेशल आसा आणि टास्क जो आसा तुमकां आयचो तो तुमकां सॉंग्स म्हणपाक जाय, पदां म्हणपाक जाय, गाणी म्हणपाक जाय, देवीचेर गाणी म्हणपाक जाय. सो सुरवात कशी आसतली? सुरवात तुमच्या पासून करतली. तुम्ही एक गाणी म्हटलें देवीचे, रोखडेच हांव हांगा हात केले की तूं स्टार्ट करतले. जी कॅप्टन स्टॉप जाता ती आउट. ओके, सो सुरवात आमी तुमच्या पासून करूया. स्टार्ट. चला ग मंगळा गौरीचा या करूया जागर. हिरव्या साडीला पिवळी किनार ग, हिरव्या साडीला पिवळी किनार ग, माझ्या आईचा मंगळवार ग, माझ्या आईचा मंगळवार ग. दुर्गे दुर्गट भारी तुझ बिण संसारी, अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी. दे बाई दे जोगवा दे, आई अंबेचा जोगवा दे ग, जोगवा दे, दे बाई दे. उदे उदे ग अंबाबाई, आई उदे ग अंबाबाई, आई उदे ग अंबाबाई, उदे उदे ग अंबाबाई. कोल्हापूरचा राजा राजा निघाला आराध्याला, कोल्हापूरचा राजा राजा निघाला आराध्याला, निघाला आराध्याला न हातात परडी दिली त्याला. जय देवी हरताळिके सखी पार्वती अंबिके. जोगवा 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 मागेन आईचा जोगवा. ओके, टीम एची कॅप्टन हांगा स्टॉप जाल्या. सो हांगासरची आसा टीम बीची कॅप्टन. तिने आपले अकाउंट ओपन केला हांगासर आणि तिका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आणि प्रश्न वता नेक्स्ट पार्टिसिपंट. ओके, रेडी? उगवत्या सूर्याचो देश खंयचो? घेवचें ना. ओके, तांकां हांगा उत्तर तुमकां उत्तर येना. कोणा उत्तर चुकलं. ऑडियन्सान पळया कोणाक खबर आसा? आता ऑडियन्सान हात वर करा फक्त, मध्ये कोण उलोव नाका, डिस्कशन करनाका फाटल्यान. जपान. उत्तर दिला जपान.
नाव सांगा तुमचे. अमृता नार्वेकर. आणि अमृता नार्वेकरान उत्तर सारखे दिला. आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. परत एक फावटी आमची जी फुगोटी आसा ती आमची ऑडियन्सान फुटल्या. तर कॅप्टनाक परत एक फावटी मुखार रावचे पडटले. कॅप्टन फुडें येयात. ओके, सध्या टीम बी कडे 200 रुपया आसा, टीम ए कडे अजून काय ना. जॉग फॉल्स खंयच्या राज्यांत आसा? क्लॅप क्लॅप. कर्नाटक. उत्तर दिला कर्नाटक. उत्तर सारखे आसा. आणि टीम एन आता आपलो अकाउंट ओपन केला. तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले 200 रुपया ते वता टीम ए कडेन. आणि प्रश्न वता देवी कामाख्या आसा तांचें देवूळ खंय आसा, खंयच्या राज्यांत आसा? आसाम. उत्तर दिला आसाम. आसाम उत्तर सारखे आसा तांचे. आणि तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तुमचे जाला आता 600 रुपया. 600. आणि प्रश्न वता तुमकां. प्रश्न सारको ऐकात. 100तल्यान 100 नंबरांतल्यान 100 नंबरांतल्यान 10 कितले फावटी काडपाक सोदता? 10 कितले फावट मायनस करू शकता? 90. उत्तर दिला 90. आणि कोणाकडे उत्तर आसा? 10. 10. एक मिनिट. हांगासर उत्तर चुकला. 10. 10 फावटी कशे? 14 टाइम. 10 10. 10 टाइम. उत्तर चुकला. त्यांनी सांगितलंय. उत्तर आसा राव डिस्कशन्स कर नाका. उत्तर हांव सांगता तुमकां. उत्तर आसा फक्त एकूच फावटी. एकूच फावटी करूं येता. कशें कळ्ळें? 10 100तले 10 काडले की नंतर 100 उरना. उरत. परत एक फावटी कॅप्टन मुखार येयात. ओके, रेडी. मंगळागौरी हा शब्द घालून उखाणा घ्यायचा. उखाणा घेवपाचो. बेगीन क्लॅप करा पण फास्ट. शांतादुर्गा देवीच्या मंदिरात जमला महिलांचा मेळा. शांतादुर्गा देवीच्या मंदिरात जमला महिलांचा मेळ. मंगळागौरीचा खेळ सागर बरोबर खेळ. खूपच सुंदर. आणि परत एक फावटी टीम बीक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले 600 रुपया ते वता टीम बी कडेन. सो तुमचे जाला आता 800 रुपया. आणि प्रश्न वता तुमकां. सारको ऐका प्रश्न. नॅशनल स्वीट ऑफ इंडिया, भारताचे राष्ट्रीय स्वीट डिश, स्वीट कितें? गोड पदार्थ. खीर. उत्तर दिला खीर. तुमकां खबर आसा? 5 पैकी लाडू. लाडू. सगळे आपापल्या आवडीचे एक एक बसतले. ओके, ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा? जिलेबी. उत्तर दिला जिलेबी. आणि उत्तर त्यांचे सारखे आसा. नाव सांगा. शिल्पा. आणि शिल्पाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आणि शिल्पाक ही जिलेबी खूप आवडटा. ओके, सो परत एक फावटी कॅप्टन फुडें येयात. प्रश्न सारको ऐका. हांव म्हज्या आवय बापूयचे भुरगे, पूण तांची चली न्हय. क्लॅप करा येताल्या. हांव म्हज्या आवयचे आनी बापायचे भुरगे, पण तांची चली न्हय. आन्सरां थंयच्यान दिवं नाका, मातशी रावा. परक्याचं धन. उत्तर चुकला. उत्तर चुकला. राव, ऑडियन्सान पळोवया. चलो. उत्तर दिला चलो. नाव सांगा तुमचे. प्रांजली पेंडसे. आणि प्रांजली उत्तर सारखे दिला. तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, आत्ता शेवटचो प्रश्न आसतलो. सध्या टीम बी कडे आसा कितले? 800 रुपया. आणि टीम ए कडे काय ना. आता शेवटचो प्रश्न डिसायड करतलो की कोण विनर जातली, खंयची टीम. आणि सपोज दोगांयकूय जर उत्तर येना जाल्यार डेफिनेटली तांकां जी हाफ हांगासर अमावंट आसा ताजो हांगा वतलो. ओके, सो कॅप्टन सारकी अलर्ट रावा. फुडें यात. मंगळागौरीचे देवूळ खंयच्या राज्यांत आसा? देवी
मंगळागौरी हांचे एक देऊळ आसा ते खंयच्या राज्यान आसा? उत्तर कर्नाटक. आन्सर अशी देऊ नका. कोणाक खबर आसा? महाराष्ट्र. त्यांच्या ऐकून महाराष्ट्र म्हणा. चुकला ते. ऑडियन्स कोणाक खबर आसा? ओके तरी सांग आन्सर पळया. प्रायज मेळचा ना? ओके उत्तर हांवूच दिता. उत्तर आसा बिहार. आणि आमी पयलींच सांगले जर दोनाय टिमीक जर उत्तर येना जाल्यार हांगासर आशिल्लो हाफ एमावंट हांगा वतलो. सो हांगासर आशिल्ले 800 रुपया ताचो अर्दो वांटो 400 रुपया हांगा वता. फुगड्याचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी खेळुया फुडलो रावंड. Pride of Ponda Pen Aroma. विसव उपरांत सगळ्यांक परत एक फावटी उपकार. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो खेळ एका मिनटाचो. आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. सो पळोवया विनर कोण जाता आनी टास्क कितें तो. ओके टास्क कितें तूं पळयात सारको. हे बॉल आसा हे तुमकां जितले मॅक्सिमम फावटी तुमी एका मिनटाच्या टायमान कॅच करतली ती जातली हे रावंडची विनर. ओके गेम कळ्ळी सगळ्यांक? ओके सुरवात तुमच्या पासून. यो तुझेच पासून करूया. नाव सांग तुझे. माझं नाव शुभांगी जाधव. ओके शुभांगी ऑल द बेस्ट. थँक्यू. ओके रेडी स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 21. नाव सांग. पानसरी दामोदर नाईक. मनसरी हो. रेडी स्टार्ट. 1 2 3 नाव सांग. सीमा मोहिते. ओके स्टार्ट. 1 2 3 माझे नाव संपदा साने. ओके संपदा यो स्टार्ट. 1 2 ओके ह्या ग्रुपान कोण येता हेका चॅलेंज करपाक आनी कोणाक चॅलेंज करपाक जाय? ओके नाव सांग तुझे. ओके अंजली हांगा ट्राय करतले. अंजली ऑल द बेस्ट स्टार्ट. 1 ओके आनी कोणता ट्राय करपाक? नाव सांग. आशा पोळ. ओके आशा. ओके स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 48 49 टाइम असलो स्टॉप जाली. 53 ओके 53 चॅलेंज करता यो. नाव सांग. स्वाती ठाकरे. ओके स्वाती ऑल द बेस्ट स्टार्ट. असू 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 स्वाती असू असू. ओके सो आमकां विनर हांगासर मेळ्ळा 53. ओके आशा आता खेळ एका मिनटाचो हाजे विनर आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. आता खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता आमचो उले उले नॉन स्टॉप उले. हांगा आमकां खूब विनर्स मेळपाचे आसताय पळय. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो उले उले नॉन स्टॉप उले. आनी उले उले नॉन स्टॉप उलोवपाक खरेंच हांगा खूब पार्टिसिपंटूय आसा कित्याक ओदोळ पासून सगळे जाणां नॉन स्टॉपच उलयतात.
सांगून सुद्धा नॉनस्टॉप. सो आता पळय सांगतकच कितली नॉनस्टॉप उलयता ती. उले उले नॉनस्टॉप उले हो रावंड तुमच्या मुखार हाडटा कामत सुप्रीम टी. ओके, सो पळया ही टीचे विनर कोण जाता ते. आणि आमच्या बरोबर ऑलरेडी 2 पार्टिसिपंट हांगासर आसा. नाव सांग तुजें. अनिता चव्हाण. ओके, आणि तुमचें. शर्मिला चोडणकर. ओके, तुमकां रुल्स खबर आसा कितें. तुमकां एक टॉपिक दितले ताजेर तुमकां नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय आनी जो शब्द आसा तो चडान चड फावटी तुमकां परत परत मेन्शन करपाक जाय शब्द तो. आनी टायम आसतलो 1 मिनटाचो. ओके, आणि आमचो आयचो भाग जो आसा हो स्पेशली आमी मंगळागौरी खातीर केला. सो आमची टॉपिकूय जी आसा ती आसा मंगळागौर. ओके, रेडी. मंगळागौर हो शब्द सगळ्यांकूच खबर आसा. मंगळागौर म्हणली की बायलां आपली कशी सामकी साडी न्हेसून नटून थोटून भांगरां घालून सगळें करून आपली मंगळागौरीक तयार. मंगळागौर म्हणटकच कशी श्रावणाचे एक वर्सांतल्यान एकदां येता. श्रावण येतलो आनी मंगळागौर करतली ह्या हातून उमेदीन सगळीं राविल्लीं आसता. कितें तर तांचो थाटमाट सामको मंगळागौर साजरो करपाक. आनी मंगळागौर करतली म्हणून ती घोवाच्या फाटल्यान लागून पयलींच म्हाका मंगळागौराक हें जाय तें जाय, म्हाका साडी जाय, म्हाका असले दागिने जाय, हें जाय तें जाय, तांचें चालूच आसता. मंगळागौर येवपाक 2-3 म्हयने आसता ताजे पयलींच तांचें चालू आसता. कारण तो जो पळय क्षण आसता तो एकदां येता वर्सांतल्यान आनी तो इतलो सुंदर क्षण आसता की तातूंत देवाची पुजा केली वता मंगळागौरीची. आनी मागीर मंगळागौरीची पदां म्हणली वता. मंगळागौरीचो रातभर जागोर केलो वता. मंगळागौर इतली सुंदर सजयली वता. सगळें कितें म्हणटा तें एका हातूर सुंदर तरेन सगळें केलें वता की खूप सुंदर उलयल्या ती. तुम्ही रेडी. ओके, तुमची टॉपिक आसा उपवास. रेडी, स्टार्ट. उपवास म्हटलं की सकाळपासूनच लवकर उठा, आंघोळ करा, शाबू बनवा. उपवास म्हटलं की उपवासाच्या दिवशीच लवकर भूक लागते. उपवास म्हटलं की आदल्या दिवशीच सगळी शेंगा वगैरे करायची तयारी. उपवास म्हटलं की देवाला जायची तयारी. उपवास म्हटलं खूप सुंदर उलयताली पण तिने घेतलो एक ल्हानसो ब्रेक आणि ते हांगाच आउट जाता. सो आमची विनर आसा. नाव सांगा परत एक फावटी. शर्मिला नितीन चोडणकर. शर्मिला. आणि तांकां मेळटा कामत सुप्रीम टी. कॉंग्रॅच्युलेशन. उले उले नॉनस्टॉप उलयची आमकां विनर हांगासर मेळ्ळा. तिका मेळ्ळा कामत सुप्रीम टी. आणि कामत सुप्रीम टी दितकच एक ब्रेक तो बनता आहे. सो घेतात आम्ही एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येतात. Comet's Tea, promise of quality at best price. Quality tea since 1986. विसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. खेळूया आमचो फुडलो राउंड जो आसता आमचो झटपट फटाफट राउंड. आणि आमचो आयच्या भागातलो टंग ट्विस्टर सारको ऐकात. 7 पापड़ कच्चे पक्के, 7 पापड़ पक्के, पक्के पापड़ सेको बाबा, कच्चे रखो पीछे. ओके, येता असेल खूप जणां. ओके, सुरुवात करा तुमच्यापासून. 7 पापड़ कच्चे पक्के, कच्चे पापड़ पक्के. 7 पापड़ कच्चे पक्के, 7 पापड़ पक्के, 7 रखो पीछे. चुकली चुकली. 7 पापड़ पक्के कच्चे, 7 पापड़ पक्के. 7 पापड़ कच्चे पक्के, 7 पापड़ पक्के, पक्के पापड़ शेको बाबा, कच्चे रखो पीछे. 7 पापड़ कच्चे पक्के, 7 ओ काय ना. 7 पापड़ कच्चे पक्के, 7 पापड़ कच्चे पक्के, कच्चे पक 7 पापड़ कच्चे पक्के, पक्के रखो पीछे. 7 पापड़ कच्चे पक्के, 7 पापड़ पक्के, कच्चे पापड़ सेको बाबा. पक्के पापड़ सेको बाबा, कच्चे रखो पीछे. 7 पापड़ कच्चे पक्के, 7 पापड़ पक्के, पक्के पापड़ सेको बाबा, कच्चे रखो पीछे. 7 पापड़ कच्चे पक्के, 7 पापड़ पक्के, पक्के पापड़ सेको बाबा, कच्चे रखो पीछे. 7 पापड़ कच्चे पक्के, 7 पापड़ पक्के, पक्के पापड़ सेको बाबा, कच्चे रखो पीछे. 7 पापड़ कच्चे पक्के, 7 पापड़ पक्के, पक्के पापड़ सेको बाबा, कच्चे
कच्चे रखो पीछे 7 पापड़ कच्चे पक्के 7 पापड़ 8:40. ओके 8 एपिसोड. 7 पापड़ कच्चे पक्के 7 पापड़ पक्के पक्के पापड़ सेको बाबा कच्चे रखो पीछे 7 पापड़. ओके सो विनर आमकां हांगासर मेळटा. नाव सांग तुजें. शुभांगी जाधव. आणि शुभांगी जाधव वता झटपट फटाफट राऊंडचे विनर आणि तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान गिफ्ट वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. आता खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड जो आसा चक दे राऊंड. चक दे राऊंडाक आमी सुरवात करच्या पयलीं आमी पळोवया आनी एक ल्हानसो परफॉर्मन्स तेंचो. तेंच्यांनी एक सुंदर परफॉर्मन्स बसयला आनी मंगळागौरी म्हटलें काय ना भरपूर फुगड्यो आनी भरपूर खेळ आसता. तातूंतलोच एक हो खेळ हांगा पळोवया. आयचे चक दे राऊंडची गेम आसा ती अशी. हांगासर आमी समोर सर्कल्स ड्रॉ केला. फाटल्यान आमची पार्टिसिपंट उबी आसा. प्रत्येक पार्टिसिपंटाक आमी एक बॉल आनी एक स्ट्रॉ दितली. तांच्यांनी स्ट्रॉन ते बॉल फुकपाक जाय आनी ह्या सर्कलान हाडून सोडपाक जाय. सगळ्यांत पयली जी पार्टिसिपंट हांगासर ह्या सर्कलान बॉल घालतली ती जातली हे राऊंडची विनर. सपोज तांचे बॉल सपोज भायर पडले जाल्यार तुमी परत सेंटराक येवपाक जाय आनी परत रिस्टार्ट करपाक जाय सेंटरांतल्यान. ओके सो गेम तांकां कळ्या. सो पळोवया कितली गेम इंटरेस्टिंग जाता. आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपया. सेंटर सेंटर. आयच्या मंगळागौरी स्पेशल भागातल्या चक दे राऊंडचे विनर जाता अंजली नार्वेकर आणि ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. शांतीनगर शांतादुर्गा देवळाच्या मंटपान घेतिल्लो आमचो आयचो मंगळागौर स्पेशल भाग हांगाच सोंपता. फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया तुमच्या वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा. ए प्लीज उगी राहा. सायलन्स प्लीज. विसरा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. खेळुया आमचो फुडलो राऊंड जो आसा खेळ 1 मिनटाचो. आनी थंय उलयता म्हणून हांगा हाडला हांगा उलोवपाक स्टार्ट. ए प्लीज तुमकां लास्ट सांगता प्लीज उलोव नाका मदीं प्लीज. 2 3 3 1. एक मिनिट. ए चा